आमकां जनतेचो कौल मान्य आसा। घडये लोकांक परत एक फावट सगळेंच फुकट दिवपी सरकार जाय आसुंये, मात टॅक्स पे लोकांचो पयसो आसा हें लक्षांत दवरपाक जाय। ज्या सुवातेर प्रदूषण नियंत्रण दवरपाक सरकाराक अपेस आयला तातूंतल्यान लोकांक समज येवपाक जाय आशिल्ली। दिल्लीच्या मानान आमी गोंयांत खूब सुखी आसात, मात जनतेचो कौल आमकां मान्य आसा। आमी खंय कमी पडल्या आसुंये, मात भाजप दिल्लीत आपलें काम चालू दवरतले म्हण गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयला। RDX गोवा खातीर प्रियोच्यान महेंद्र गांवकर। लोकांनी दिल्लो कौल आमकां मान्य आसा। घडे लोकांक परत एकदा फुकट दिवपी सरकार सगळेंच फुकट दिवपी, बट लोकांक टॅक्स पेड लोकांचो पयसो आसा, बट ज्या पद्दतीन दिल्लीतलें प्रदूषण तेजेर नियंत्रण दवरपाक शकले ना, ओके, तें खरें म्हणजे लक्षांत येवपाक जाय आशिल्लें। एनी हाव लोकांचो कौल आमकां मान्य आसा हें धरून आमी परत एकदा दिल्लीत काम करपाक नेटान चालू उरतले। ज्या पद्दतीन हांवें दिल्लीन हांव एरवी प्रवास करतात, बट प्रचाराच्या निमित्तान 3 दीस प्रवास केलो। गोंयांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत तांच्या पेक्षा सुखी आसा, समाधानी आसा हें म्हणपाक कांय हरकत ना। गोंयची जनता भाग्यवान आसा कंपॅरिजन वीथ द दिल्ली गव्हर्मेंट। ज्या जाग्यार हवा शुद्ध ना, ज्या जाग्यार पाणी शुद्ध ना, ओके, ज्या जाग्यार लोकांक बरें आरोग्य मेळना, त्या जाग्यार कितलेंय जरी बरें सरकार आसलें आनी ह्यो जर गजाली दिवंक शकना, लोकांक कळपाक जाय आसलें। आमचो प्रयत्न चालू आसतलो। आमच्यो वेगवेगळ्यो योजना सरकाराच्या पर्यंत लोकांच्या पर्यंत पावोवपाचो दिल्लीतूय बी आमचे कार्यकर्ते लोक हे प्रयत्नरत आसा। आमी थोडे कमी पडले आसतले, ठीक आहे।